नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सगळ्या शाळांक दितले इंटरनेट कनेक्शन, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। फाटले 10 दीस बंद आसा काणकोणच्या भलायकी केंद्राची लिफ्ट। दुरुस्तेचेर पुरायेन आडनदर, दुयेंतांचे जावपाक लागले हाल। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले योग सेतूचे उक्तावण। मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी हेरांनी लायिल्ली हाजेरी। पाडोशे आनी अंजुणे धरणांत आसा उदकाचो उणाव। उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती। लायटीचो आपालिपा आनी हेर समस्यांचेर उपाय काडपाक अभियंत्या वांगडा सोमारा घेतलो बसका। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची माहिती। आनी गोंयभर व्हडा उमेदीन मनालो संवसारीक योग दीस। पेडणे सावन काणकोण मेरेन जाल्यो खासा कार्यावळी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आता राज्यातल्या सगळ्या शाळांक इंटरनेट सुविधा मेळटली ह्या विशीं येवजणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला। तशेंच कोलवाळच्या मध्यवर्ती बंदखणीत 5 वैजकी अधिकारी नियुक्त करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। कॉन्ट्राटी पद्दतीचेर हे 5 जागे भरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। तशेंच वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी कॉन्ट्राटी पद्दतीचेर काम करपी बायल कामगारांक बायटेर रजा दिवपाकूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। लीव फॉर द मॅटर्निटी स्टाफाक जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आहा तांकां दिवपा खातीर आशिल्ली। ओके, हँड ओवर ऑफ द साखळे बस स्टँड टू द KTC। सेकंड, रिडेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट ऑफ द केमिस्ट इन फर्टिलायझर, पोस्ट फॉर द असिस्टंट केमिस्ट, अप्रुवल ऑफ फिलिंग ऑफ 5 पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन सेंट्रल जेल ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर, अप्रुवल ऑफ 26 LTC MTC GHRTCंतल्यान घेवपा खातीर आमकां हातूंत GSRTCन घेवपा खातीर आहा तर सॉरी नॉट GHRTC। ओके, अगेन्स्ट द सॅंक्शन स्ट्रेंथ मागीर प्रपोजल ऑफ 1 पोस्ट इन द ऑक्युपेशनल थेरपी पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अगेन। ताज्या उपरांत समनींग ऑफ द लेजिस्लेटीव असेंब्ली। ओके, ताज्या उपरांत इट इज एन इंटरनेट स्कीम ऑफ द ICT लॅबोरेटरी इन ऑल स्कूल्स। ती स्कीम जी आमी दिल्या इंटरनेट दिवपा खातीर वेगवेगळ्या सगळ्या स्कुलांनी इंटरनेट। म्हाजी लॅब बरी लॅब ही स्कीम जी आसली पळय आमी डिक्लेअर केल्ली ती आमी ऑलरेडी आयज क्लियर केली। परत एकदा तेच्या अंडर घेवपा खातीर काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची लिफ्ट बंद जावन 10 दीस जायत आयले। दर दिसा शेकड्यांनी दुयेंती ह्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर येतात। लिफ्ट बंद आशिल्ल्यान सोपाणां चडून वयर वतना आनी उपचार घेवन सकयल देंवतना दुयेंतींचे बरेच हाल जातात। मात लिफ्ट दुरुस्त करपा विशीं कोणाकूच कांयच पडून गेल्लें ना। काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्राची इमारत भायल्यान बेस बरी दिसता, पूण भितर सरल्या उपरांत खरी परिस्थिती दिसून येता। लिफ्ट बंद पडिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। सोपनां चढून वतना आनी उपरांत सकयल देंवतना दुयेंतींक नाका पुरो जाता। जायन जाल्यार तुज्या भायरांनी वचचें करचें पडटा। हय, आनी काय उपाय? आनी काय कितें सांगता विचारल्यार कोण? काय सांगना ती म्हणटा तुमी सगळ्यांक सांगो जाय म्हणून टेमी आमकां मेळोन दवरले ना सगळ्यांक एकठांय केलें सांगता बरें। पेशंट बरो ना मग हांगा येता त्याच परिस्थिती वयर वयचें पडटा। सेकंड फ्लोर थर्ड ती बायल ती पयर मात चालू आसली आमी आतां पयल्यान येता न्हू डायलिसीस करपाक। डायलिसीस येता तुमी बंद पडली बंद पडली मागीर आतां डायलिसीस पेशंटांनी अशें चलत वचप वयर सद्या बंद म्हणटा चलून वचपा त्रास जायना। त्रास जाता डायलिसीसा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें ते लिफ्ट 2 दिसांनी लिफ्ट बंदच पडो, कोण कांय एक्शन घेयना। आमकां सकाळ फुडें येतना आमच्यांनी चलपा जायना कित्याक आमचे धक्को दिसता। बसीन सेपरेट करपा पडटा ती आनी हेतून तर सामकी जाम जाता आनी पडटा काय हें कळना। आतां
ही म्हाका दिसता तिसरी फावट अशी बंद पडप. एक पेशंटाक पण उबान वचूं पडटा जाणटी मनशाक. अशें कांय ना, कोणा एक हें ना कांय ना. त्यो पयलीं त्यो टॅबलेट दिता आमकां कसली तरी, त्यो पासून विसरलो हांव. लिफ्ट बंद पडले त्याची उत्तर किती दिता हॉस्पिटलाक कित्याक लागून कांय ना, कोण वाचपूचो करना न्हू. हांगा एकलो मनीस हे डायलोसीस वाल्याक केन्नाय बरो कोण विचारना बापाचें आसा कांय ना, अर्थ कांय ना. काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय लोकांची आर्थीक परिस्थिती सामकीच बाबत आसा. खासगी हॉस्पिटलांत उपचार घेवप लोकांक कशेंच परवडपा सारकें ना. देखून लोक ह्याच भलायकी केंद्राचेर निबून आसा. पूण लिफ्ट बंद आशिल्ल्या कारणान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. देखून सभापती तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकरान भलायकी केंद्राक भेट दिवन स्थिती पळोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरावंडींग जे लोक आशिल्ले ते भायर उलोवपाक लागले की लिफ्ट प्रॉब्लेम आसा, लिफ्ट बंद पडला. आमी प्रत्यक्षान म्हणलें बसून पळोवया म्हणलें खरीच बंद पडला काय कोणाक ऑपरेट करपाक कळना ती. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार अक्षरशः लिफ्ट ही बंद पडली आसा. मागीर तेंच्याच सेक्युरिटी गार्डाक विचारलें बाबा लिफ्ट केन्ना सावन बंद पडला. ते म्हणपाक लागले जाले 7-8 दीस जाली म्हणपाक लागले. आमी मागीर आतां लिफ्टीच्या सायडीनच स्टेअरकेस आसा वयर वचपाची लोकांक यो वच करपाची. थंय आमी रावन पळयलें जाल्यार डायलिसीस पेशंटाची ऑपरेटींग सगळे वयर आसा. म्हणजे ते वता आसतना बरे धडाक्यान वयतात, पूण जेन्ना डायलिसीस करून सगळें ऑपरेटींग करून जेन्ना सकयल येतात तेन्ना सामकी वीक जाल्ले आसता आनी ते सारके अशें करून धरून येतात. इतली तेंची परिस्थिती सामकी वायट जाता सकयल जेन्ना देंवता म्हणटसर. आनी आमी तेंचे डॉक्टरा कडेन वचून जर इन्क्वायरी केली लिफ्टीचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा काय म्हणून जाल्यार सांगता ना आमी ऑलरेडी तेंकां सांगलां, तेमी आमकां सारकी कॉपरेट करनात. आनी जेन्ना ते कॉपरेट सांगले म्हणटतर ते अजून तरी पावले ना म्हणटा. आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी हेजेर लक्ष घालचें. ह्या दिसांनी आमचे आमदारा दुसरे कडेन लक्ष सगळे कडेन फूल ऑल काणकोणाचेर लक्ष घालता. बट आमचे जे लोकल हेल्थ सेंटर आसा तेणी तेतूंत भरपूर लक्ष घालचें की ते हितून ह्या हॉस्पिटलान इतलें सिच्युएशन वायल्ड आसा की पेशंट कोणाक सांगूंक सोदनात. आनी मेन थींग अशें जालां की ह्या हॉस्पिटलान येवचे परस लोक बेश्टे आमचे पैंगीण माश्यां आनी बेश्टे प्रायवेट क्लिनिका वचून ट्रिटमेंट घेता. कित्याक हांगचें सिच्युएशन तांकां खबर आसा येवन कांयच फायदो जावचो ना. एक तर त्याच रिटर्न पावलांनी मडगांव वचपाक पडटा. सो आमी मागता की थळावे आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी येवन भेट दिवची हॉस्पिटलाक आनी प्रत्येक वार्ड टू वार्ड येवन चेक करचें कितें सिच्युएशन आसा आनी कितें परिस्थिती आसा ती. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बरे भलायकी सेवा मेळच्यो ह्या हेतान सरकारान भलायकी केंद्रां उबारल्यात खरी, पूण तांच्या वेवस्थापनाचेर मात लक्ष दिवपाक कोणा कडेनूच वेळ ना. वेवस्थापनाच्या उणावाक लागून काणकोणच्या भलायकी केंद्राची लिफ्ट फाटले 10 दीस जाली बंद आसा. आतां ही लिफ्ट केन्ना सारकी जातली असो प्रश्न काणकोणकार विचारपाक लागल्यात. काणकोण हॉस्पिटला खातीर काणकोणकारांनी ह्या पयलीं खुबशीं आंदोलनां केल्लीं आसात. तश्यो सेवाय मेळत रावल्ल्यो आसात. पूण आतां काणकोण हॉस्पिटलाची स्थिती पळयत जाल्यार गेले 8 दीस जे लिफ्ट आशिल्ले पेशंटां व्हरपाक ते लिफ्ट चलना. मुख्य म्हणल्यार हांगा काणकोणाक किडनी पेशंट भरपूर आसात आनी डायलिसीस करपाक ह्याच हॉस्पिटलांत येतात. जेन्ना ते डायलिसीस करपाक वयर वयता आनी जेन्ना डायलिसीस करून सकयल येता तेन्ना शक्ती आसना चलपाक. पूण त्याच परिस्थितींत तांकां स्टेअरकेस वयल्यान 2 फ्लोर देंवोन येवचें पडटा. हे लिफ्ट गेले 8 दीस बंद आसा. ताका लागून हांगच्या अधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी विचारलें तेणी सांगलें की 1,53,000 ते एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टरा फारीक करता. पयलीं हे कॉन्ट्रॅक्ट GSIDC कडेन आशिल्ले, GSIDC मेंटेन करताले. आतां हो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी ह्या हॉस्पिटलाचो कितें पेमेंट इश्यू जाल्ले कारणान हे लिफ्टाचें मेंटेनन्स जावना म्हणून लिफ्ट बंद आसा. आतां हें लिफ्ट केन्ना चालू जातलें हेजेर ठोस उत्तर कोणा कडेन ना. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. संवसारीक योग दिसा निमतान पणजेन बांदिल्ल्या योग सेतूचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी उद्घाटन जालें. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, पणजेचो मेयर रोहित मोन्सेरात हजर आशिल्ले. पणजे बांदिल्ल्या ह्या नव्या योग सेतूच्या वाठारांत भव्य आकर्षक असो परशुरामाचो पुतळो लेगीत उबारला. तशेंच ह्या योग सेतूचे खाशेलपण म्हटल्यार योगाची वेगवेगळी आसनां दाखोवपी आकृत्यो हांगासर तयार केलेल्यो आसात, ज्यो योगा बद्दल प्रेरणा दिवपी आसात. पळयात पणजे नव्यान उबारिल्ल्या योग सेतूची कांय वेंचीक दृश्यां.
पणजे बाजारात मांडवीच्या देगेर गोंय मनोरंजन सोसायटी ते चिल्ड्रन्स पार्क मेरेन एक भव्य योग सेतूचे आयज उक्तावण जालें. ह्या सेतूचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. त्याच बरोबर हांगा थळावे लोक जे भोंवडी करपाक येतात, पासय मारपाक येतात, तांकां हे योगा खातीर प्रेरणा दिवपी आसा. तातूंत सिंहद्वार, योग सेतू, योग स्तंभ, योग दालन, योग मंडल, योगपद, प्राणायाम क्षेत्र, अष्टांग योग क्षेत्र आणि भगवान परशुरामाचो पुतळो आसा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला हे काम जालां. थंय आर्क पायपूय उबारला. गोमंतक भूमिजनक परशुराम हो पुतळो ह्या प्रकल्पाचें खासा आकर्शण आसा. आयज योग दिसा निमतान ताचें लोकार्पण जालें. ओपाची पातळी वाडिल्ल्यान दक्षिण गोंय सयत साळावली फोंड्या म्हालात उदकाचो उणाव सोंसचो पडचो ना जाल्यार हणजुणे धरणाची पातळी देंविल्ल्यान पाडोशे प्रकल्पाचेर परिणाम जातलो. देखून अस्नोडे बांदांतलें उदक शेनवार सावन पाडोशे व्हरतले अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां. पावसाळे जो सिजन आसा तो मुखार गेल्ले कारणान म्हणजे अनएक्सपेक्टेडली इतलीं वर्सां हांव अनुभवतां की आनी तुमकां सगळ्यांक अनुभव आसा की पावस म्हणटा इतलो पयस केन्ना वच नाशिल्लो. आज आमकां जवळ जवळ 21 तारीख जाली. पावसाची व्हडली विशेश चिन्ह ना. मध्यंतरी 2 ज्यो दडको पडले पयलीं ताजेर आमकां म्हैसाळ डॅम जो आसा पंचवाडी थंय थोडेशें उदक जालें साठलें आनी त्या उदकाचें आमी हेका दिवंक शकले आमच्या पंचवाडी गांवांत. आमच्या हांगसरल्यान उदक ओपाचें उदक जें आसा पळय तें आमी आतां सद्याक शिरोड्याक फोंड्याक आनी तिसवाडीक सप्लाय करतात. हाजें उदक जें आसा पळय न्ही ओपाचें उदक आसा ताजी लेवल वाडिल्लें आसा. म्हणजे 5 पॉयंट इवन काल ओवरफ्लो जालें. ओपाचें उदक जें आसा तें काल ओवरफ्लो जालें. पावस वयर पडलो. म्हादयचें बेसीन वयर आसा पळय न्ही म्हणजे मोल्या वगैरे तेवढ्यान पावस पडलो आनी त्यामुळे तें लेवल जें आसा पळय न्ही 5चे वयर गेलें आसा. आनी आमची बॅरेज जी आसा पळय न्ही ती काल ओवरफ्लो जालें. हो एक भाग जाला. म्हणजे ताजो अर्थ असो की ओपाक सद्याक उदकाचे प्रॉब्लेम ना. म्हणजे फोंड्या तालुक्यात आनी आमच्या तिसवाडी उदकाचे प्रॉब्लेम ना. नवीन प्रॉब्लेम जे सुरू जाला ते म्हटल्यार अंजुना उदकाचे लेवल सामकें कमी जाल्लें आसा. सो आमी मुखार एक 2-3 दिसां म्हणजे शेनवार म्हटल्यार तिळारेचें उदक जें आसा पळय न्ही त्या तिळारीचें अस्नोडा जें येता उदक थंय बंदारो आसा त्या बंदारांतल्यान उदक लिफ्ट करून आमी हांगा व्हरतात खंय पडोशे व्हेले म्हणटा पडोशेचो प्लांट जो आसा पळय न्ही जो पूर्णता अंजुना उदकाचेर डिपेंड आसा तो तुगेलो उरतलो साल्वार जातलो. म्हणजे थंय आमकां उदक कंट्रोल पद्दतीन दिवपाक आमकां शक्य. नॉर्थ गोवा उदकाचे प्रॉब्लेम ना. फक्त आतां प्रॉब्लेम आसा ते पडोशे प्लांटाक. पडोशेंतल्यान जी पर्ये वगैरे एरिया जी सप्लाय जाता थंय मातशी अडचण जातली पूण ती आमी शेनवाराक ती ट्राय करून उदक व्हरपाक पळयता. PWDची पयली एक जुनी पायपलायन जी पडोशे प्लांटा कडल्यान हांगा पर्यंत आसा अस्नोडा पर्यंत आसा जें उदक वाळवंटीचें उदक हांगा हाडटाली ती रिकामी आसा पायपलायन. सो ते आमी रिवर्स चालू करून तें उदक आतां म्हणजे अस्नोड्याचें उदक जें आसा पळय न्ही हाजें न्हंयचें तें उदक आमी थंय पडोशे. गोंयांत चडशा वाठारांनी विजेच्या समस्येक लोकांक तोंड दिवचें पडटा. देखून विजेचो आपालिपा आनी हेर वाडट्या समस्यांचेर उपाय काडपाक सोमारा दनपारा अभियंत्याची बसका जातली अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकारांनी भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो. सोमारा 3 सगळ्या गोंयच्या पावर प्रॉब्लेम्साचेर मिटींग दवरल्या. चीफ इंजिनियर रायट नाव इज इन दिल्ली नाजाल्यार आजूच येतलो आशिल्लो. ही इज कमींग ऑन सॅटर्डे इवनिंग. संडे एक दीस मेळटा आनी मंडे 3 सावथ डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जितले एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आनी एसिस्टंट इंजिनियर हांची मिटींग आसा. आनी त्या नंतर प्रॉब्लेमाचीच मिटींग घेता न्ही. प्रॉब्लेम हे आसात न्ही ते खूब मोठ्या तरेन काम जालां. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पावर. आनी त्या खातीर अनलेस एंड अंटील आय सी इट वीथ देम आय कॅनॉट गिव एनी स्टेटमेंट टू द प्रेस. चीफ इंजिनियर ऑफिस.
योगासनाचे वेगवेगळे प्रकार करीत दिवचले वाळपय चिखली आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनायलो. दिवचल लायन्स क्लबाच्या आधारान पतंजली योग समितीन हिराबाई मेमोरियल हॉलात घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे सयत व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले. तर वाळपय हनुमान विद्यालयांत सगळ्या विद्यार्थ्यांनी विंगड योगासना करून योग दीस मनायलो. चिखली पंचायतीत लेगीत योग दिसाच्या निमतान आयोजित कार्यावळीत मंत्री माविन गुदिनो तशेंच हेर पंचायत वांगडी वांटेकार जाल्ले. योग म्हणल्यार इट्स द युनियन ऑफ द मायंड, बॉडी अँड सोल. इंटरनॅशनल योगा डे आज आमी मनयता आनी आमचो म्हाका दिसता आमच्या देशान सगळ्यान व्हडलो लिडर जो आमी मानतात विश्वगुरू म्हूण. खऱ्यांनी तेणें विश्वगुरू आनी वर्ल्ड लिडर म्हूण अमेरिके आतां दाखयले. आमकां टीव्हीर दिसता, सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी तेन्ना युनायटेड नेशन्स योगा व्हरप म्हणल्यार म्हाका दिसता एक काळजी करप आख्खे लोकांची संवसारान आसा तेजी भलायकेचो. इट्स लायक कॅरींग फॉर द वर्ल्ड हेल्थ, कॅरींग फॉर द पीपल, बिकॉज इफ यू प्रॅक्टीस योगा I think most of the diseases will be not there. In modern day, people are facing so much of problem because of newer and newer diseases coming to the fore. If a good practitioner of yoga every day will help to maintain one's health, it is like giving your body the forces, natural energy from the cosmos into yourself. And also a little bit of physical exercise. This is going to help preserve our good health in a big way, because it is said health is wealth. So if you want to be healthy, I think a little bit of yoga is required. जलयोग म्हटल्यार उदकांत केल्ली योगासना. सनातन परंपरेतली ही विद्या आताच्या पिळगेक खबर लेगीत आसची ना. मात जलयोगाचो अणभव घेवपाची संद नार्व्या पळोवपाक मेळ्ळी. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर योगाच्या ह्या प्रकाराचो अणभव आयलो. शिवकालीन इतिहास आशिल्ल्या दिवचल मालांतल्या श्री नार्वे गांवांतल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचे पवित्र तळयेत हे योगा जाले. गोंयांतलो हो पयलोच प्रयोग जो आसलो तो यशस्वी लेगीत जालो. जलयोग गुरू हरीश नवाते हांच्या संकल्पनेंतल्यान जलयोग प्रकार मुखार आयला. पूर्णवेळ शाळा होच नव्या शिक्षणीक धोरणाचो गाभो आसा, पूण शिक्षण खातें मात ह्याचे विशीं उदासीन आशिल्ल्याचे दिसून येता. नवें शिक्षण धोरण अंमलात हाडपाच्या विचारान आशिल्ले गोंय सरकार पूर्णवेळ शाळेची संकल्पना फुडें घेवन वचपाक भियेता काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. शाळा पूर्णवेळ करच्यो की ना ह्या विशीं आजुनूय निर्णय जाल्लो ना. पालकांक आजुनूय विश्वासान घेतिल्ले ना. हे शिक्षण खात्याच्या संचालकाच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता. पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रमांतूय 9 ते 2.5 मेरेन पूर्णवेळ शाळेचो उल्लेख आसा. नवीन अभ्यासक्रम जो आयला 3 ते 18 गटाक, त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येक तासानंतर 5 मिनिटात सुट्टी दिली जाय भुरग्यांक. ब्रेक 5 मिनिट्स ब्रेक, म्हणजे 5 मिनिट्स ब्रेक धरलो आणि 6 विषय आम्ही शिकयता असे धरले 30 मिनटां जाली. 5 × 30 नंतर जो आहार दिता आम्ही त्या खातीर 30 मिनटां, म्हणजे 1 वर जालो. म्हणजे याचा अर्थ असो की फुल डे स्कूल
पूर्ण वेळ शाळा जी गोंयांत आम्ही केन्नाच करू ना अजून हे आव्हान कशें ती करची पडटली पूर्ण वेळ शाळा. हाज्या पयलीं स्कुलांक ऑप्शन दिल्लें की पूर्ण वेळ शाळा करता जाल्यार 5 दिसाचो वीक पासून दिवपाचो आसा. पूण तांचे वेगळे वेगळे डिफिकल्टी जातात. थोड्या स्कुलांनी सकाळी पूण प्रायमरी हे जर तांणी करिकुलमान जर दिल्ले आसत शिक्षणीक धोरणाचो हो जर पांयो आसत 1 तासा नंतर 5 मिनटां दिवपाक जाय तांकां आहारा खातीर वेळ दिवपाक जाय जाल्यार हे तुमी करचेच पडटले. म्हणूनच पालकांची शिक्षण करूं जाय अशें आमचें म्हणणें. पालक प्रबोधन म्हत्वाचें. सो हें आव्हान तुमी ते शाळा शिकला काय फुडल्या वर्सा धुकलतले आनी 1 वर्स. पालकाक आपोवन विचारचें पडटलें कित्याक सद्या सिच्युएशन सगळेच पालकाचेर कितें सोपो जाय. शिक्षण खात्यान कांय गजाली करपाक जाय पडटल्यो. आमी पूर्ण वेळ शाळा आमकां जाय आनी कारण शिक्षकय कांय जाण पार्ट टायम जाल्यात ते बाकी धंदे करीत असतात. आता पायाभूत शिक्षणाचे सुद्धा जो अभ्यासक्रम दिला पळय त्यांनी 9 ते 2:30 वेळ दाखयल्या. 9 ते 2:30 याचो अर्थ असो की तांकां म्हणजे नाश्ताय दिवचो पडटलो आणि जेवणय दिवचें पडटलें. त्याची हाजेर शिक्षण खात्यान विचार केला ना. आता 5वीचो क्लास 3री ते 5वी होता आकृतीबंधात आयला. 5वीचो क्लास आमी दवरूंक जाय आता प्राथमीक शाळेत किंवा बरोबर. एक बरी गजाल सांगा की खुबशे हायस्कुला कडेन म्हणजे पूर्व प्राथमिक 3 वर्षापासून 16 वर्षापर्यंतचे शिक्षण एकाच संस्थेकडे किंवा एकाच विद्यालयात असता. त्यामुळे तांकां ते करपाक कांयच कठीण ना. बरोबर. पण 5वीचो जो शिक्षक आसा शिकोवपी म्हणजे म्हाका दिसता एका क्लासाक 1.5 शिक्षक आमी दिता. तो 1.5 शिक्षक मागीर थंय वचपाक तयार जातलो कित्याक म्हणजे ताका आपले ते डिमोशन काय कितें अशें कदाचित दिवचें शकता. तर ते अनेक प्रश्न आसात अशे. हो प्रश्न ना ही तयारी म्हणल्यार हाज्या पयलीं हो इश्यू आयिल्लो जेन्ना RTE जाली पळय न्ही तेन्ना पयली ती 5वी प्रायमरी जाली. पूण गोंयांत आमी ती पयली ती 5वी प्रायमरी पयली ती 4थीच केली. बरोबर. सो तेन्नाय हो इश्यू आयलोच. धर्माच्या नांवा खाला कोणेच कायदो हातांत घेवचो न्हय ते खातीर सरकारी यंत्रणा आसात. गोंय सरकारान हाचे कडेन गंभीरतायेन लक्ष दिवचें असो उलो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मारला. बुधवारा मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. ते म्हाका 2-3 जाणांनी फोन मारलो लॉज दिसता की गोंयांत असली सुरू जाल म्हणून कोण मुस्लीम म्हणी नाका क्रिस्तांव म्हणी नाका. आनी म्हाका सदांय हांव जेन्ना एनिमल मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना गायो मारपाची हांवें बंद केली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. पूण हाल्या कोण बैलाचें हाचें रेड्याचें म्हशीचें जें म्हाका सदांय तें आसली. हांव म्हणटा रुमणाबोर जें जालां कोणें कितें इलिगल घालां जावं ते एजन्सीज आसात ते मोडपाक आनी बॉम्ब दवरपाक नॉट लोकांनी लेट पीपल नॉट डोंट पीपल शूड नॉट टेक लॉ इन देयर ओन हँड्स. कोण रे कोण आनी हुंयसर येताय इन द नेम ऑफ समथींग आनी हें मोड तें मोड. दीस ओनली शोज that the agencies that are there, they have no control, they are useless. People cannot take law in their own hands. तुम कितें वायट दिसता तुमी एजन्सी कंप्लेन करा. ती कंप्लेन ती मागीर एजन्सी मोडटली. तुमी कोण हें मोडले कोण तें वैराले तें मोडले तें कोण हिंदू गे आनी कोण मोडले ते क्रिस्तांव गे मोडले ते आमी गोंयांत केन्ना पळोवंक ना. आनी सरकाराक उलो मारता हें जाता तितली बेगीन हें बंद करूंक जाय. पावस बेगीन पडचो देखून शेतकारांनी बोडगेश्वरा कडेन गाराणें घातले. गोंयांत मॉन्सून 7 जुनाक दाखल जाल्लो पूण पावस पडपाक उशीर जाल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायला. तशेंच तांची कामां आडखून पडल्यात. जून सोंपत आयलो पूण पावसाचो थेंब लेगीत पडूंक नाशिल्ल्यान शेतकाऱ्यांचेर व्हडलें संकश्ट आयलां. आयज आमी शेतकार भाव तशेंच बोडगेश्वर शेतकरी संघटना गोवा गोल्ड मुनकार संघर्ष समिती बोडगेश्वराच्या संस्थानाक आयिल्ले कित्याक आज आमी पळयतात जवळ जवळ अर्दो पावस जालो कंप्लीट 21 तारीख पावले आज पर्यंत पावसाचो कांय थेंब ना. पावस येना
म्हणटा एक आमचो जो बळीराजा आसा आमचो शेतकाराचो त्रासान पडला कित्याक ताणें नांगरून दवरला, थोडो पावस पडलो नांगरून दवरला, आतां रोवपाक जाय त्या परिस्थितींत उदक समज म्हणून ना पावस जर पडना जाल्यार हाल अपेश्टा जातल्यो खंय शेतकऱ्यांच्या खातीर आमी सगळ्यांनी आज मेळून आज बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन एक घराणें घातलां की देवा आमकां पाव म्हण शेतकऱ्यांक कितें चूक मुंगा आहलें समज म्हणून आमचे कडेन मनशा कडेन जाता कळ्ळें ती माफ कर आनी जाता तितले बेगीन पावसाचें आगमन कर आनी ज्या तरेन गोंयांत पावस पडटालो भडीमार पावस पडटालो सतत 8-10 दीस पावस पडटालो आनी ह्या पावसाक लागून आज सगळे कडेन ठप्प जाला. आज गरमी वाडल्या, भुरग्यांक त्रास जाता, जाणटेल्यांक त्रास जाता, नेणट्यांक त्रास जातात, जनावरांक त्रास जातात, पशी पक्षांक त्रास जाता, झाडां पेडांक सगळ्यांक त्रास जाता. ते आमी एक विनवणी केल्या देवा कडेन, मागणी केल्या, सांगणी केल्या की देवा कडेन आमी अंतस्करणांतल्यान मागलां की जाता तितले देवा तूं पाव आनी असो भडीमार पावस कर की हें सगळें जें पळय गोंयांक जितलो पावस पडपाचो आशिल्लो तो ताजो पुराय एक हें करून हाड म्हणून कळ्ळें तुका पावस हाड आनी जल्मक कर. 1 वर्स जायतेले ओपा खांडेपार आंगणवाडीच्या शौचालयांची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. वणटी फुटल्यात आनी केन्नाय शौचालयाची वणटी कोसळपाची शक्यताय आसा. ह्या विशीं थळाव्यांनी सरकाराक कागाळ केल्ली पूण आजून मेरेन हाचेर कोणी दखल घेतिल्ली ना. भुरग्यांक थंय वचपाक धोको निर्माण जाता देखून तांकां उगड्यारूच बसचें पडटा. बेगोबेग हाचेर लक्ष घालून ह्या शौचालयांची दुरुस्ती करपाची मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.